नव्या शिक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी करपा खातीर गरजेच्यो सुविधा मनीसबळ आनी प्रशिक्षण दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा। केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षणीक धोरण शिक्षणाच्या सगळ्या पावंड्याचेर चालीक लावपाक गोंय देशात पयल्या क्रमांकाचेर आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। अखिल भारतीय शिक्षा समागमाच्या गोंय विभागान केंद्र सरकाराच्या नवीन शिक्षणीक धोरणाचो तिसरो वर्धापन दीस सांखळे रवींद्र भवनात मनयलो। ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, सांखळेची नगराध्यक्षा रश्मी देसाय, संचालक शैलेश जिंगडे, मनोज सावयकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आमचे सगळे टीचर्स हाजे व्यवस्थित रित्या कॉन्सन्ट्रेट करून म्हाका ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर जबाबदारी घेतली जाल्यार निश्चित रित्या तेजे खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जावपाक शकता। खरें सहकार्य जे जाय ते टिचर्सां कडल्यान पॅरंट्सां कडल्यान जाय जाल्यारूच आमी बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले। म्हाका दिसता ह्या 2 वर्सांच्या फेजीत म्हणजे आमी जेन्ना म्हटलां की फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 आनी देन फर्स्ट एडमिशन प्रसादान पुराय एक्सप्लेन करता आसतना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कशा पद्दतीन आसतली हें तुमकां एक्सप्लेन केलां। सुरवातीच्या घडीक म्हणजे पयल्या 3 वर्सांच्या कदाचित डिफिकल्टीज आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चरची, डिफिकल्टीज आसतली ह्युमन रिसोर्सची, डिफिकल्टीज आसतली ट्रेनिंगाची, म्हाका खबर आसा। पण हाजेरूय जर मार्क करतले आसत जाल्यार आमी तेजी खंय तरी सुरवात करपाक जाय आनी ती सुरवात आज गोंयांत जाता हें पळयता आसतना बरें दिसता। म्हाका डायरेक्टरा कडेन कालूच उलयता आसतना सांगताले की आमकां आत्ताच्या घडीक अर्जंटली टिचर्स दिवपाची गरज आसा। ताजेरूय येता एका म्हयन्या भितर आमी ताजेरूय सोल्युशन काडटा आनी एडिशनल टिचर्स ज्यांच्यांनी म्हणजे आपल्या स्कुलान नॅशनल पॉलिसी गव्हर्मेंट स्कुलान स्पेशली नॅशनल पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्या तांकां टिचर्स दिवपाचें काम आमी करता। ट्रेनिंगाचो पार्ट हो कंटिन्युअसली चलतलो फुडलें वर्सभर, पण ताच्या खातीरय बी तुमी सगळ्यांनी ती ट्रेनिंग जर खूब बऱ्या पद्दतीन घेतली आनी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन जे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाक शकतले। एंड लास्ट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। आमकां जे गव्हर्मेंट स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय दॅट इज एन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली आनी ताजेर ऑलरेडी सर्वे करून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते क्रिएट करपाक आमी सुरवात केला। आणि इवन दो जे एडेड स्कुलांनी ज्यांच्यानी नॅशनल पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केला तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप ही तांची जबाबदारी आसा, पण तांच्यांनी ते करचें आनी ताका इन फ्युचर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द गव्हर्मेंट टायम टू टायम गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट हो सरकारा कडल्यानूय बी आमी दितले आनी हें दिवपा खातीर आमी फुडें आसा।